मोगाळ भावणानो, आयच्या शिकपान दोनी जेजू एक व्हड अजाप करून दाखयता. हें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आनी तें अजाप म्हणजे तो लाजरस नांवाच्या मनशाक फोंडांतल्यान उठायता आनी लाजरसाक तो जिवंत करता. हें दोनूय जेजून केल्लें सवें अजाप जावन आसा. ही घडणी आमकां जोआच्या 11व्या आविसरांत पळोवंक मेळटा. पयल्या 10 आविसरांनी क्रिस्तान आपणाक व्हड जोम्याच्या मुखार परगट केल्लो आसलो. हें कानाच्या गांवांत लग्नाच्या वेळार सुरू जाल्लें आसलें. त्या सुवातेचेर जायते आमंत्रण दिल्ले लोक आसले आनी जेजूचे शिसूय त्या सुवातेचेर आसले. आमकां सांगलेलें आसा की ताच्या शिसांनी ताजेर विश्वास दवरलो. मंडपाच्या परबेच्या वेळार सगळें राष्ट्र ताच्या मुखार आसलें. ताणें ताका सगळ्या राष्ट्राच्या मुखार परगट केलो आनी ताका तांणी नाकारलो. ताच्या उतराक जोआच्या 5व्या आविसरांत आनी 16वे वळीन नाकारलेलो आमकां दिसून येता. तो कोण हें आमकां जोआच्या 10व्या आविसरांत आनी 30वे आनी 31वे वळीन दिसून येता. आनी लोकांची सेवा चाकरी आतां तो करूंक लागता. आतां आपली सगळी नदर तो मनशाचेर लायता जो आजुनूय राष्ट्रापर्यंत पावूंक नासलो. जोआचें शुभ वर्तमान हें खूब म्हत्वाचें अशें शुभ वर्तमान जावन आसा. आमकां थोडें थोडें तें वाचल्यार भितरले जायते गुपीत ज्यो गजाली आसात त्यो उगडाप्यो जाता. सुरवातेक ल्हान आनी उपरांत व्हड गजाली आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटात. जोआन हें शुभ वर्तमान कित्याक बरयलें तें आमकां सांगलेलें आसा. हें ह्याच पासत जोआचो 20वो आविसर 30 आनी 31 वळींनी कितें बरयलां तें आमी वाचुया. आनीक जायत्यो खुणा जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो त्यो ह्या पुस्तकांत बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हळ्यार क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण आमी विस्वास दवरूंक जाय आनी विस्वास दवरून ताजे वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्याक ह्यो वस्तू बरोवन दवरलेल्यो आसात. तशेंच जोआचो पयलो आविसर आनी पयली वळ सांगता, ओरुंबाक सोबतो आसलो, सोब देवा सोम्या आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. तशेंच त्याच आविसरांत 14वे वळीन अशें बरयल्लें आसा, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान भरलेलो. ताजी मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा आनी हें सगळें ताणें आपल्या संदेशा वरवीं सगळ्यांक कळीत केलें. आतां म्हत्वाचो प्रस्न हो आसा की जेजू मेल्ल्यांक जिवंत करूंक शकता. मरण म्हणजे एक व्हड गुपीत गजाल जावन आसा. तें कोणाक केन्ना येयत हें कोणाच्यान सांगूंक जायना. जर मेल्ल्याचें पुनर्जिवंतपण ना तर जिवितांत कांयच अर्थ ना. जायते लोक पवित्र पुस्तकांत कांय व्हड अजापां जाल्यांत हाजेर विस्वास दवरिनात. त्या पासत तांचे कडेन कांयच कारण ना. फकत तांचो विस्वास ना त्या पासत ते नाकारतात. आमकां जायते फायदे ह्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे जाल्ले आसात आनी सगळ्यावण व्हड जो फायदो आसलो तो म्हणजे दोनया जेजून आमच्या पासत आपणाचो जीव दिलो. आपणाची बोली ताणें केली आनी सासणाचें जिवीत ताणें आमकां फावो केलें. जायते जाण असो प्रस्न विचारतात की मेल्ल्यांक जिवंत करूंक जाता आनी हो प्रस्न विचारी सारको जावन आसा. जेन्ना दोनया जेजून लोकांक दुयेंसांतल्यान बरें केलें तेन्ना ताणें कूड बरी केली आनी ताच्या बरेपणांत जायते जाण बरे जावंक पावले. क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरपी
केदींच मरना. तो तांकां जिवंत केल्या शिवाय रावना. शुभ वर्तमानांत जेजून 3 मेल्ल्या मनशांक जिवंत केल्ले आमकां दाखयिल्ले आसा. 12 वर्सांचें चेडूं आसलें जें आतांच मेल्लें आसलें. तरणाटो भुरगो आसलो जाका बुरच्या पासत व्हरताले. आनी लाजरस जो आसलो तो वर्सांनी व्हड आसलो, ताका मरून 4 दीस जाल्ले आसले आनी ताका पुल्लोलो आसलो. ह्या सगळ्या मरणांतल्यान जेजून जिवंत केल्ले हे मनीस जावन आसले. हे मेल्ले मनीस जावन आसले, पूण तांकां दोनी जेजून कुडीन जिवंत केले. खरें पळयल्यार तांकां कुडीचें जिवीत दिल्लेंच आसलें. पयली कोरिंथकारांक चीट 15 42 ते 44 वळींनी अशें बरयल्लें आसा. तशेंच मेल्ल्यांचें जिवंतपण जातलें. मनशाच्या सैमा प्रमाणें कूड आसा, तशीच ओत्मीक कूड आसा. तशेंच त्याच आविसरांत 23 वळीन अशें बरयल्लें आसा. पूण जण एकलो आपल्या कर्मा प्रमाणें पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं. आमच्या दोनया जेजून पिडेवंतांक बरें केलें तेन्ना ताणें वेगवेगळ्यो पद्दती उपेगांत हाडल्यो. पूण मेलोल्यांक जिवंत करच्याक सदांच ताणें एकूच पद्दत उपेगांत हाडली. ताणें तांकां आपयले. तो तांचे कडेन उलयलो. जशें तांणी ताजें उलोवणें आयकलें, ताणें अशें कित्याक केलें हें तुमकां खबर आसा? कारण संवसाराच्या सगळ्या लोकांनी हें आयकोचें, पळोवचें आनी विस्वास दवरचो. आतां आमी खरे घडणे कडेन वचुया. लक्षांत घेयात की बेथानी हो मारयेचो गांव जावन आसलो. हें इसवी 90 वर्सां बरयल्लें आसलें. मारयेन वासाचें तेल घेवन जेजूच्या पांयाचेर वतयलें आनी आपल्या केंसांनी ताजे पांय पुसले. हेंय लोकांक त्या वेळार कळून आयलोलें आसलें. आयज सुद्दां तो वास सगळे कडेन येता. जेजून म्हटलेलें आसा. मार्काच्या 14व्या आविसरांत आनी 9 वळीन आख्ख्या संवसाराक ही बरी खबर गाजत तितले सुवातेर इणें जें केलां तें तिच्या उगडासाक परगट जातलें म्हूण खरेपणी तुमकां सांगता. तें मार्ताचें घर आसलें. आमचो दोनी ह्या पयलीं सुद्दां त्या सुवातेचेर आयलोलो आसलो. तो मारयेचो गांव आसलो आनी मार्ताचें घर त्या सुवातेचेर आसलें. वेगवेगळीं देणी आसात. कांय बायलांक घरांतलें कामाचें देणें आसा, कांय जाणांक भायलें काम करचें देणें आसा. लक्षांत घेयात, दोनूय देवाची सेवा जावन आसा. पवित्र आत्मो जायते तरेची सेवा करचें देणें आमकां दिता आनी देवाच्या देण्या प्रमाणें आमी करूंक जाय. देव जें आमकां देणें दिता त्या प्रमाणें जर आमी केलें जाल्यार आमकां देवाचे आशिर्वाद आसता. आनी जर आमी केलें ना तर आमी अडचण्यांनी पडटात. मोगा भावणांनो, ह्या सुवातेचेर कितें घडटा तें पळयात. ताणें खबर धाडली की दोनया जाचेर तूं मोग करता तो दुयेंत आसा. सोडवणदाराचो लाजरासाचेर बरोच मोग आसलो. पावलो म्हणटा, ताणें म्हजेर मोग केलो. जो हांव आपणा विशीं म्हणटा, जेजून आपणाचेर मोग केलो. पेद्रू कुळीत करता की जेजून आपणाचेर मोग केलो. मोगा भावणांनो, तो तुजेर आनी म्हजेर मोग करता. जो देवाचो भुरगो आसा ताजेर जेजू मोग करता. जेजू बेथानी ह्या सुवातेचेर नासलो. ताका खबर धाडलेली आसली. कांय लोकांक दिसता की भावार्थ्यांनी वो भावार्थ्यांक केन्नाच दुयेंस येवचें न्हय, वो भावार्थ्यांनी दुयेंत पडचें न्हय. अशें न्हय. मनीस दुयेंस पडटाच, मनशाकूय दुयेंस घडटा.
देवाचेर मोग करणारे जे आसात तांचेरूय दुयेंस येता, तेय बरें ना जाता. देवान न्हीद करच्या पयलीं मनीस मनशाची न्हीद करता. पयलीं कोरिंथकारांक चीट 4:21 आनी 5 वळीन अशें बरयल्लें आसा म्हणटोच, आदीं फुडें सोमी येय पर्यंत कोणाची न्हीद तुमी करिनाका. तेन्ना काळोखांतले गूढ तो उजवाडांत हाडटलो आनी मनशाच्या मना प्रमाणें तांकां तो दितलो. आनी तेन्ना देव जण एकल्याक फावो ते परी शाबासकी दितलो. जेजूचो लाजरासाचेर मोग आसलो. तो ताका मरूंक दिवचो नासलो. इतलेंच न्हय, पूण तो मेलोय जाल्यार ताका तो जिवंत करतलो आसलो. जेन्ना तुमी दुयेंत आसता तेन्ना सुद्दां तो तुमचो मोग करता. आनी जेन्ना तुमी बरे आसतात तेन्नाय तुमचो तो मोग करता. जर एका वेळार तो आमचो मोग करता, तुमचेर जेन्ना तो मोग करता तेन्ना तुमच्यांनी ताका आडावंक जायना. तर तुमी म्हणटले की म्हज्या जिवितांत कांय गजाली अश्यो आसात की त्यो केन्नाच घडूंक शकनात. मोगा भाव-भयणांनो, खरेंच जायत्यो गजाली आमच्या जिवितांत घडनात हाकाय कारण आसा. कारण जें कितें बरें आनी वायट आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाच्या वरवीं घडटा. जेन्ना आमकां कितें जाय तेन्ना तो दितलो. आमी आमकां जाय म्हणून मागचें न्हय. आमी सदांच अशें म्हणचें, दुनिया तुजी खुशी जाल्यार तूं तें म्हाका दी. त्या प्रमाणें तो आमकां दिता. आयज ह्या सुवातेचेर व्हड गजाल म्हणजे तो लाजरसाक जिवंत करता. जेन्ना मोजेसाच्या जिवितांत दूख त्रास आयले तेन्ना तो देवा कडेन मागणें करूंक लागलो. जेन्ना हिजकियान अश्शुरिया कडल्यान धमकीची चीट आयलोली ती घेवन देवाशी व्हेली. देवाच्या मुखार ताणें ती दवरली. जोआचे शीस दोनया जेजू कडेन आयले आनी जोआक जेन्ना मारलो तेन्ना ती खबर ताणें तांकां दिली. मोगा भाव-भयणांनो, आमी मरणाचे तोडेक आसतना सुद्दां तो आमचे सांगाता आसा. तो आमकां पळयता. कुडीचें मरण तो सगल्यांक आसा, पूण आत्म्याचें मरण सगल्यांक ना. जो कोण दोनया जेजूचेर पातयेवन रावता ताका आत्म्याचें मरण ना आनी आमी ताच्याच वरीं जिवंत आसूंक शकता. तो आमकां हें शिकयता की तो आमच्या पासत सगळें करूंक शकता. जिवितांतल्या सगळ्या गजालीं कडेन आमी पळोवंक जाय आनी चलोंक जाय. तातूंत दूख आनी त्रास आसा, संकश्टां आसा, हीं सगळीं आमी पळोवंक जाय. ताचो अनुभव आमी घेवंक जाय. जेन्ना आमी ह्या सुवातेचेर दुयेंत पडटा तेन्ना तो आमचे वयली नदर काडटा अशें तुमकां दिसता? ना, तो आमचे वयली नदर काडिना. कारण त्या पासत ताणें व्हड येवजण केल्लीच आसा आनी ताजे येवजणे प्रमाणें तो सगळें करता. आमकां हें शिकूंक जाय, आमी ह्या संवसारांतले न्हय तर स्वर्गाचे जावन आसात. आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें देवाच्या परवानगी वरवीं घडटा. जर तो आमच्या जिवितांत घडोवंक परवानगी दिता तर तें ताच्या मोहिमे पासत जावन आसा. दोनयाचो मार्ताचेर मोग आसलो हें आमी जायते फावटी विसरतात आनी मार्ता संबंदीत जायते जाण असो संदेश दितात की मार्ता ही संवसारी बायल जावन आसली म्हूण. मोगा भाव-भयणांनो, ती संवसारी नासली. ती घरांतलें काम करणारी जावन आसली. तें काम देवान तिका सोंपयल्लें आसलें आनी तिणें तें करूंक जाय आसलें. पूण देवाच्या कामाक आमी नांवां दवरूंक जायना. जण एका मनशाक देवान वेगवेगळीं कामां दिल्लीं आसात. तीं तांकां दिणी कशीं जावन आसा. जेजू सगळीं कामां देवाचे खुशेन करतालो. मनशाचे कुडी प्रमाणें तो बेथानी ह्या सुवातेचेर बेगीन वचूंक शकनासलो. तरी पूण ताणें लाजराक मुद्दाम मरूंक दिलें. मोगा भाव-भयणांनो, केन्ना केन्ना तो आमच्या
जिवितांत जायत्यो वायट गजाली हाडटा, दूख हाडटा, त्रास हाडटा. आमी ताजेर पातयेवन रावतात काय ना हें तो पळयता. जेजून खंयचीच गजाल गोडबडीन करूंक ना. ताजी कामां देवाचे कुशे प्रमाणें जावन आसात. ताका तो त्या सुवातेचेर हाडटा आनी आयज तो व्हड काम त्या सुवातेचेर करता. जेजू जेन्ना अशें म्हणटा, लाजार न्हिदलोलो आसा, तेन्ना ताच्या शिसांक ताच्या उतराचो अर्थ समजून आयलो ना. आनी आयज सुद्दां लोक ताच्या उतराचो अर्थ समजून घेना. मोगा इश्टानो, न्हीद कुडी पसत जावन आसा, ती ओतम्या पसत ना. हें लाजाराच्या मरणाचें चित्र जावन आसा. भावार्थ्यांची कूड फकत न्हिदता आनी ओतमो क्रिस्ताच्या सांगाता रावूंक वेता. दुसरी कोरिंथकारांक चीट 5 आनी 8 वळीन अशें बरयल्लें आसा, आमी विस्वासान भरल्याव आनी कुडींतलीं भायर सरून सोम्याच्या घरा रावंक आमकां अदीक बरें दिसता. न्हिदलोल्या मोदें जेजू पयलो जावन आसा हाचो अर्थ असो न्हय की जेजू आजुनूय न्हिदोनूच आसा. तो कुडीन न्हिदलो, ओतम्यान न्हय. त्याच पसत 3 दिसांनी तो पुनर्जिवंत जालो आनी आयज तो सुर्गीच्या राज्यान आसा. तो तुका आनी म्हाका पळयता. आमच्या जिवितांत आयिल्ल्यो सगळ्यो अडचण्यो तो जाणा. तो जाणा जाल्लोच देव जावन आसा. तो तुका आनी म्हाका पळयता. ताचे लागीं कांयच फटींगपण ना. आयज जरी आमी दुखाचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार तो आमच्या थंय ना अशें न्हय. ज्यो गजाली आमच्या जिवितांत घडटात त्यो सगळ्यो देवाच्या मोहिमे पासत घडटात, जावं बरें जावं वायट. त्याच पासत तो संवसारांत आयिल्लो आसलो. ताणें तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत रचले. कित्याक मोगाळ भाव-भयणानो, आमी संवसाराचे म्हणून व आमी कितें ह्या संवसारांत बरें केलां म्हणून? ना, आमच्या थंय कांयच बरेंपण नासलें. आमी सगळ्या पातकी जिवितांत बुडून गेल्ले आसले. पूण ताणें आपली नदर आमचेर घातली. आमच्या जिविताचो नाश जावचो न्हय, आमकां सासणाचें जिवीत मेळचें त्या पासत. तर मोगाळ भाव-भयणानो, आयच्या ह्या कार्यावळी उद्देशी तुमकां जायतो फायदो मेळ्ळो अशें हांव सोत मानतां. आनी तुजी जायती मागणी आसतली. तुजी मागणी तूं आयजूच बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. पूण कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं आयकात सुंदर आवाजान हें गीत.